दुसऱ्या दिसा जो आपल्या दोगा शिशा सांगाती नव्यान थंय आसलो आनी जेजू चलून वेतालो तो ताणें देखलो आनी म्हणलें, हो पळयात देवाचो मेंढरो. ही ताजी उतरां आयकून ते दोग शीस जेजू फाटल्यान गेले. तेन्ना वळोन आनी आपणा फाटल्यान येताले ते पळोवन जेजून तांकां म्हणलें, तुमकां कितें जाय? तांणी तांकां जबाब दिलो, राबाय, तूं खंय रावताय? ताणें तांकां म्हणलें, येयात आनी पळयात. ते गेले आनी तो रावतालो ती सुवात तांणी देखली आनी तो दीस ते ताजेशी रावले. सांजेच्या सुमार 4 जाल्ली. चोळांची उतरां आयकून जेजू फाटल्यान गेल्ले दोगां भितरलो एकलो आंद्रे नांवाचो शिमाव पेद्रूचो भाव आसलो. रोखडोच आंद्रे आपल्या भावाक शिमावाक मेळूंक गेलो. ताणें ताका म्हणलें, आमकां मेसियास मेळ्ळा. आनी ताणें शिमावाक जेजूशी व्हेलो. ताचेर बारीक नदर घालून जेजून म्हणलें, तूं शिमाव जोआचो पूत, तुका नांव आतां केफास.